गव्हर्मेंट सायबर एटॅकाचेर फोकस कितलो करता तो म्हाका खबर ना. गव्हर्मेंटाचो ट्रोल आर्मी जी आहा ते आमकां सायबर एटॅक आमचेर करीत असतात. जें कितें उलयलें आतां हांव हांगा उलयतलो रोखड्यो गाळ्यो मारपाक सुरवात जातले. ती गव्हर्मेंटाची इन्फ्लुएन्सरांची टीम जे गोंयचें नांव वयर काडपा खातीर तांणी दवरल्या, सरकाराच्या पयशांनी तांणी तांकां सॅलरी दिवन दवरल्या. ती आमची नांवां काबार कशी करूं येता ओपोजिशनाची, जे कोण उलयता तांची दुसऱ्या नांवांनी लंडनचे अकाउंट घेवन हे ते करतात. ताजेर तांचो फोकस चड आहा. सायबर एटॅक जाता, काजिनोचे वेबसायटी गव्हर्मेंटाच्यो वेबसायटी म्हणून दिसूंक लागल्या. हें म्हाका दिसता गोंयांक पडूंकूच ना. गोंयचें इन्फ्लेशन रेट आज आमचे देशाचे परस दोबरात जाल्ली आहा. हांव तुका एक्झॅक्ट फिगर दाखयता. सो सरकारान हाजेर सांगचें की सर्वसामान्य मनशाचें खंय पावलां काय म्हणून. पळय तूं, गोंयची इन्फ्लेशन रेट 6.95 आहा आनी नॅशनल एवरेज 3.16 आहा. ही आमची इन्फ्लेशन रेट. सो आमची इकॉनॉमी, नोकऱ्यो, धंदो, मुखेलमंत्री मारवाड्यांक आपयता यो आनी गोंयांत धंदो कर म्हणून. गोंयच्या धंदेकारांची स्थिती कितें जाल्या ती हाजेर दिश्टी पडटा. नॅशनल इन्फ्लेशन रेट 3.16 आसा, आमची इन्फ्लेशन रेट 6.95 आहा. डबला परत चड आहा. सो आमचे इकॉनॉमीचे 12 बिरेस्तार जाल्ले आहा. आमचे टुरिजम सॅक्टर डावन आहा. रोहन खंवटो कितेंय सांगू, कोणूय तुका सांगतलो की 40% डावन जाल्लो आहा. शेकां बंद पडपाक लागली ऑलरेडी. रेस्टॉरंटां कोस्टल एरियेंत चलनात. ट्युरिस्ट गेले, सगळे ट्युरिस्ट श्रीलंकेक गेल्या, व्हिएतनामाक गेल्या, थायलँडाक गेल्या. गोंय म्हारग जावपाक लागला. मोविन गुदिनान तुमकां सांगलां स्पिरीट द गोवा. स्पिरीट कितें आसूं पूण गोंय म्हारग जाला म्हणून. असो मोविन चूक ना तातूंत. म्हाका दिसता तो सारको आहा. पूण हाजेर तोडगो कोणें काडप? तोडगो सरकारान काडप. हे कोण जे फेसबुकाचेर बसतात ट्रोल, तांच्यान तोडगो काडूंक जायना आनी ओपोजिशनान काडूंक जायना. ओपोजिशनान काडूं येता आमकां जर कॉन्फिडन्सान घेतले जाल्यार. प्रायोरिटीज सरकाराच्यो कितें आसा हाजेर पयलो विचार जावंक जाय.